मनशाच्या मनान एक झूज चलता, बरी चिंतना आनी वायट चिंतना. आमी केन्ना चिंतलां काय एक मनीस कित्याक जिवीत सोंपोवंक वेता, कितें कारण काय तो हांगा हारलो. संवसारांत येता तेन्ना जायत्यो वस्तू, जायत्यो परिस्थिती ताचे कडेन उलयता. जेन्ना आमी आयकता आमची चिंतना तयार जाता. आमच्या चिंतना वरवीं आमची भावना तयार जाता. भावना वरवीं आमी निर्णय घेता. जर तें उतर जें ताचे लागीं उलयता तें तर वैठोवें पवित्र पुस्तकांतलें न्हय जाल्यार ताची kornni जीव घेणी हेच भाशेन मरणादीक जातली. तूं कितें चिंतताय ताचे वेल्यान तेच पोरीं तुका परिणाम मेळटा. गा जी चिंतना आसा ती बदलूंक गरज. चिंतना बदलतलो जाल्यार आमी आयकता ती उतरां बदलूंक जाय.